काही दिवसाआधी धारगळे डोंगराचे पालसन कोसळून महामार्ग येरादारी अडकून पडिल्ली. आयतारा परतून महामार्गा कुशीचे डोंगराचे पालसन कोसळले. तो जो है कि काम बंद है। तो हम लोग इसके कारण काम में नहीं आ रहे थे। तो आज फोन आया जो है कि कह रहा काम बंद कर दो। पहाड़ गिरने की वजह से जो है कि काम रोक दिया गया। इसके कारण आज आए तो अपना सामान वामान समेट लें, प्लाई वगैरह जो भी देखें कि आज कल की बारिश में, परसों की बारिश में ये सब गिरा हुआ है। कल अभी काम बंद रहता। हाँ, अभी काम बंद। एक फातर सामको धोकोदायक स्थितीत असा. महामार्ग प्राधिकरणान हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो म्हणून लोकांची मागणी. सरकारान हो प्रश्न घातलो आणि सरकारान तेचे ताबडतोब ॲक्शन घेऊन काम सुरू केले. पण ज्या पद्धतीने हे काम सुरू युद्ध पातळीचेर जावंक जाय आसलें त्या पद्धतीने हे काम चलना. त्यामुळे हे दरड दिसान दीस एक एक पडत आहा आणि अशी परिस्थिती जाल्यार फुडली वयर जी टाकी आहा पाणयाची ताका धोको जावंक शकता. आणि आमच्या धारगळीन एक भयंकर अहंकार मांडटलो की पाणयान लोक तडफडून मरतात. नुस्त्याक कशें मरता तशें आमचे धारगळचे लोक मरंक शकता. तेचे खातीर ताबडतोब हेचेर काय युद्ध पातळीचेर ही भिंत बांदपाची. जे बारीक हळूहळू काम चलता ते काम तशा पद्धतीन न्हू, ज्या पद्धतीन काम चलंक जाय त्या पद्धतीन चल्लेले जाल्यार हयसर हे दरड आहा ती आज रस्त्यार येवची नासली. उटंगराच्या पावसात केन्नाय अचकीत महामार्गा कुशीच्या डोंगराचे पालसन कोसळपाक शकता. राती कडेन पालसन कोसळ्ळें जाल्यार मोठो अनर्थ घडटलो. तेन्ना थळावो आमदार आनी प्रशासनान हाचेर उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांची मागणी. गेल्या वर्सा ही दरी जी कोसळ्ळ्या ह्यो दोंगर आनी तिचे फाटल्यान जवळ 5-10 मिटराची व्हडली सबंद धारगळी पोसणारी अशी पाण्याची टँक आसा. आनी ती टँक जर गेली न्ही हेका जबाबदार कोण असो स्टेटमेंट गेल्या वर्सा जेन्ना पयलीं कोसळ्ळो आनी त्या टायमार देव बरें करून आसले म्हणून ते वडे स्कुटरवाले वाचले आनी फूल रोडाचेर व्हडली खडपां येयल्ली. तर तेचो 1 वर्ष जालें तरी आजून गव्हर्मेंटानूय लक्ष घालूंक ना. आनी तुमी पळयत जाल्यार आतां ही परिस्थिती अशी जाल्या काम चालू आसतना तेजी व्हडली खडपां मोठी सारकी रोडाचेर येयल्या. आनी जर आतां वयर आनीक जी खडपां मोठी आसत ती जर पडटी आनी काय बरें वायट जर जाय जाल्यार हेका जबाबदार कोण? धारगळ राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या वाठारात आणि या वाठारात गेल्या वर्सा सावन ही दरड कोसळत आसा. आयज परत दरड कोसळ्ळ्या. गेल्या वर्सा दरड कोसान अर्दो रस्तो बंद आशिल्लो. त्या खातीर वाहन चालकाक हाचो बरोच त्रास जाला. ही दरड कोसळची न्हू हेचे खातीर उपाय येवजण करची अशी नागरिकांनी वारंवार मागणी केली. पूण ह्या मागणी कडेन दुर्लक्ष केल्लें आसा. हालींच जनता दरबार जाल्लो त्या जनता दरबारान देखील थळावे नागरीक आमचे रोहिदास हरमलकर हांणी हो विशय मांडलेलो. पूण ताचे कडेन सुद्दां दुर्लक्ष केले. दरड कोसळपा खातीर मुखेल कारण म्हळ्यार फाटल्या वर्सांनी ज्या पद्धतीने या रस्त्याचे रुंदीकरण करपाक सुरवात जाली आणि रस्त्याच्या सायडीन जे डोंगर असले ते डोंगर व्यवस्थित कापले गेले ना. डोंगर सरळ रेषेत कापलो गेले त्या खातीर हो दरड परत कोसळत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.